नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटराच्या पडिल्ल्या स्लॅबाक जाली 2 वर्सां. थिएटराक ना वाली. स्लॅबा बदला आता ओपन शेड. डिझाइन तयार. फायल हुमकळ्या अप्रुवलाक. गोवा युनिव्हर्सिटीन त्या प्रोफेसरान गर्लफ्रेंडाक केले पेपर लीक. एक्टिव्हिस्ट शेटये म्हणटा फॅक्ट फायंडिंग कमिटीच्या रिपोर्टान स्पष्ट. व्हीसी रजिस्ट्रारूय जबाबदार. कार्लुसाचेर पक्षविरोधी कारवायेक लागून पाटकार मागता कारवाय. लेटर चोरया मिडियाक लीक. प्रभारी म्हणटा प्रकरण शिस्तभंग समितीकडे. कार्लूस म्हणटा आरोप बालिश. बेकायदेशीर बांदकामान नेमान बसोवपाच्या बिलाक कोमुनिदादीच्या वांगड्या सयत आपाचोय विरोध. मेळे राज्यपालाक. कोर्टान वचपाची तयारी. आपाच्या आमदाराची सांतांद्रेन कार्यावळ. आमदार विरेश चाळवलो. आप दिल्लीचो आरजी गोयचे मातयेतलो. आपान राजकीय डावपेच बंद करचे म्हूण विरेशाची मागणी. आणि स्टाफ सिलेक्शना सकयल 752 पोस्ट. 50 जणांची भरती. फुडें सगळेच पोस्ट एसएससी सकयल. स्टाफ सिलेक्शनान ट्रान्सपरन्सी मुख्यमंत्री उलयलो. खबरो विस्तारान. कला अकादमीचे ओपन थिएटराचो स्लॅब पडून 2 वर्सां जाली. अजून थिएटर उबें जायना. आता खंय स्लॅब येवचो ना. थंय ओपन शेड येतली. डिझायनूय तयार आसा. फायल अप्रुवलाक हुमकळ्या. अधिवेशनान इश्यू येवपाची शक्यता. कला अकादमी जाग्यार घालून कलाकारांक उक्ती करची. रेनोव्हेशनाचे ऑडिट दिवचे म्हूण कलाकारांचे सुपारी आंदोलनूय चल्ला. कला अकादमीचो स्लॅब पडून 2 वर्सां पुराय मात अजून काम जाल्लें ना. आता खंय ओपन शेड बांदतले. डिझायन रेडी आसा. सरकाराच्या अप्रुवलाक रावल्या म्हूण म्हायती मेळटा. फाटली 2-3 वर्सां जाली कला अकादमी बरीच चर्चेत आसा. विधानसभेतूय कला अकादमी बरीच गाजल्या. त्या उपरांत सुपारी आंदोलनूय नेटान चल्लें. बेगींतल्या बेगीन काम पुराय करून ऑडिटोरियम लोकां खातीर उक्तो करचो अशी लोकांची मागणी. कला अकादमीचो विशय आहा तो कितलो गाजलो तो. जेन्ना कला अकादमी रिनोव्हेशनाक घेतली, जेन्ना रिनोव्हेशनाचें काम स्टार्ट जालें, रिनोव्हेशनाचें काम चालू आसतना जेन्ना काम स्टार्ट केलें तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली. ती म्हटल्यार कला अकादमीन आसलो तो ऑडिटोरियम. ज्या ऑडिटोरियमान चडशी गॅदरिंगां आनी ओपन जी नाटकां जाताली ती जाताली आनी तेजो स्लॅब तो कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक जो कोसळ्ळो तेन्ना 17 जुलय 2023 हो ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक 2 वर्सां आतां कंप्लीट जाल्या. 17 जुलय 2025 आमी आनी स्लॅब जो कोसळ्ळो तो 17 जुलय 2023. सो 2 वर्सां जाली ह्या स्लॅब कोसोन. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना खंय तरी एसेंब्ली चालू आसली आनी त्या एसेंब्लीन भरपूर बोवाळ जालो. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना जेन्ना ऑपोजिशनांनी बोवाळ केलो थंयसर आनी तेंच्यांनी मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां त्या एसेंब्लीन तेन्ना मागलेलो. जेन्ना सीएमान तेन्ना रिप्लाय दिलो की बाबा तो स्लॅब कसो कोसळ्ळा तेजेर PWD आनी एक कॉलेज IIT हो रिपोर्ट दितले आनी आमी तुमकां एसेंब्ली चालू आसतनाच खंय तरी आपूण रिप्लाय दितलो. ह्यो कला अकादमी कशी पडल्या ती. कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी ओनी थंय वचून कितें उक्तायला. सरकाराक देवान बरी बुद्ध दिव आनी कला अकादमी सारकी करूं म्हूण मागणें. गेल्या वर्सा आमी क्राय म्हणून भायर रडले ह्या माचे खातीर. अजून पर्यंत सरकाराच्या कानार आमचे रडण्याचो आवाज वचोंक ना. आमी आयज ही दुसरी एनिवर्सरी हांगासर मनयता. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आसा कला राखण मांड गोवा. आनी हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सरकाराक बरी बुद्ध दिवची आनी तिसरी एनिवर्सरी आमकां हांगासर मनोवची पडची न्ही. त्यान पयलीं जेची गरज आसा गोंया खातीर ह्या माचयेची ती माची आमकां सुसज्ज करून बरे भशेन
उपलब्ध करून दिवची, कारण शेकड्यांनी भुरगीं ह्या माचयेचेर घडल्या आनी फुडें ती घडत रावतली आनी ती परंपरा फुडें चलोवपा खातीर सरकाराक बरी बुद्ध दिवची अशें म्हणून हांव लॉर्ड ऑफ युनिवर्स हांव खंयच्या धर्माच्या देवाक उलो मारना हांगासर. जो कोण आसतलो ताणें तांकां ती बुद्धी दिवची, ती शक्ती दिवची आनी हो मंच फुडल्या वर्सा आमकां तयार जावन मेळचो अशें कला राखण मंडळातर्फे आमी आयज हांगासर खेद व्यक्त करून ही आमचें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय विद्यापीठांतल्या त्या असिस्टंट प्राध्यापकान गर्लफ्रेंडाक मजत करूंक पेपर लीक केल्ले म्हूण फॅक्ट फायंडींग कमिटीन खंय रिपोर्ट दिला. एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये सांगता ते प्रमाण प्रकरण चेपले म्हूण व्हीसी आनी रजिस्ट्रारा आडूय एक्शनीची शिफारस जस्टीस खांडेपारकार समितीन केल्या. रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक गेला. आक्षे पुलिशेन एफआयआरूय जाला. कांय म्हयन्या फाटीं गोंय विद्यापीठान प्राध्यापकान पेपर लीक केल्या म्हूण खबर आयिल्ली. ताचेर फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट आयला. हे विशीं एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये उलयलो. तो एफआयआर जालो. तो फॅक्ट कमिटीन आतां दे हॅव टोल्ड दॅट तो प्रोफेसर कोण आसा प्रणय नायक तो इज ही हॅड डन ऑल दोज थेफ्ट ऑफ द पेपर्स आनी वयल्यान ते चलयेक कोण आसा पळय ते चलयेक ते सगळे दिल्ले आनी ते सगळे प्रूव जाले. तो ताका घरा पावयतालो, व्हरतालो, लॉक करून रुमान आशिल्लो, ते सगळे प्रूव जाला आतां आनी हॅव ऑल स्टेटमेंट्स इन टुडे. सो ही शूड बी फर्स्ट सस्पेंडेड एंड टर्मिनेटेड फॉर डुईंग सच थिंग्स आनी इवन एक्शन शूड बी टेकन ऑन द कोण तो वायस चान्सलर आनी कोण आशिल्ले पळय हे रजिस्ट्रार एंड ऑल बिकॉज दे हॅड नॉट डन एनीथींग बिफोर वी हॅड. आनी जेन्ना आमी गेले पळय तेन्ना हेणी रजिस्टर केली म्हणजे आपल्या रांगार येवंक जायना. आतां द एफआयआरान हेंची नांवां काडूंक जाय रजिस्ट्राराची आनी त्या वायस चान्सलराची. मजगतीं मुख्यमंत्री सांगता सत्यशोधक समिती कडल्यान मेळिल्लो रिपोर्ट शिक्षण खात्याच्या सचिवाक धाडिल्लो आसा. इतले मजगतीं ह्या विशयाचो खोलायेन तपास करचो म्हूण NSUIची सरकाराक मागणी. अबाउट दिस आतां फॅक्ट फायंडींग कमिटी रिपोर्ट आयला सो आमी डिमांड करता फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू इमिजिएटली एक्शन घे आनी ह्या प्रोफेसराक टर्मिनेट कर आनी जे जे ऑथॉरिटीज इन्वॉल्ड आहा तांचे सुद्दां एक्शन घे. द चीफ मिनिस्टर शूड सॅक्ट वायस चान्सलर इमिजिएटली. सो आमकां दुबाव आहा की प्रायवेट युनिव्हर्सिटी हाडपा खातीर आनी तांकां वेव दिवपा खातीर की भुरग्यांक थंय एडमिशन घेवचें म्हणून ते मुद्दम डेलिब्रेटली आमचो चीफ मिनिस्टर एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर इज नॉट एक्टिंग ऑन द गोवा युनिव्हर्सिटी. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. काँग्रेस आमदार कार्लुसाच्या पक्षविरोधी कारवाये विशीं कागाळीचेर प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर तळ्यात मळ्यात. लेटर पद्दतशीर मिडियाक लीक. कार्लुसा आड बरिल्ली चीट आपणे बरोवंकूच ना म्हणपी पाटकार प्रभारी निंबळकर मिडिया कडेन उलयल्या उपरांत आतां म्हणटा तो विशय खंय पक्षाचो इंटरनल. कार्लूस म्हणटा आरोप बालिश. आमदार कार्लोसाचो बीजेपी कडेन लागसार वाडला म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षाची काँग्रेस प्रभाऱ्या मेरेन चीट बरोवन कागाळ. हे विशीं विचारपाक गेल्यार पाटकारान बुधवारा पुराय दीस फोन उखललो ना. मात माणिकराव ठाकरेन तशी चीट मेळूंक ना म्हूण सांगताच अमित पाटकारान आपणे त्याची चीट बरोवंक ना म्हूण सांगलें. पूण प्रुडंटान रोखडोच काँग्रेस प्रभारी अंजली निंबाळकराक हे विशीं विचारलें जाल्यार निंबाळकर म्हणटा चीट मेळिल्ली विशय डिसिप्लिनरी कमिटी मेरेन पावला. लेटर हे प्रेसिडेंट जो आहे गोयचा त्यांच्यानी पाठवले का तुम्हाला हे लेटर? हो, कॉपी मार्क टू अंजली निंबाळकर आहे ना, कॉपी मार्क केलेली आहे. त्यामुळे ते मला आणि LOP युरीना पण कॉपी मार्क केलेली आहे. सो पुढचा प्रोसेस काय असणार मॅडम या कॉपीची? तेच ना, ह्याच्यावरती आता ठाकरे साहेबांनी त्या ह्याच्यावरती लेटरवरती ते लेटर वाचून त्याचं कार्लोसजींना पण विचारतील आणि अमितजींना पण विचारतील. आणि काँग्रेसमध्ये एक प्रोसेस आहे की डिसिप्लिनरी कमिटीला ती कंप्लेंट जाते आणि मग डिसिप्लिनरी कमिटी पण त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेट करते. मला लेटरच माहित नाही आहे. मी लेटर पाहिजे आणि जे काही असेल त्याच्यावर मी माझ्या हे करेल, काय करायचं ते. ती सूचना योग्य ती कारवाई होईल. ओके. ज्यांचं कोणतं लेटर आहे, ज्यांनी कुणाकडे चुका केल्या त्याची जबाबदारी आमची आहे, ते आम्ही करू. निंबाळकरान तशें सांगताच प्रुडंटान अमित पाटकराक विचारलें. तो म्हणटा हय म्हणिना आनी नावूय म्हणिना.
पक्षाचो खंय इंटरनल मॅटर. न्ही लेटर खंयचे लेटर आमी काय बाबा तुमकां लेटर दिवना खंयचे लेटर उलयत तूं एक लेटर येयला तुमचे काँग्रेसीचेच एक लेटर येयला. आय डोंट नो वॉट लेटर यू आर टॉकिंग अबाउट. सी दिस इज आवर इंटरनल पार्टी मॅटर सो वॉट एव्हर इट इज वी विल डिस्कस. दिस इज नॉट फॉर पब्लीक कन्झम्पशन. कार्लोस म्हणटा आरोप बालिश. ती कंप्लेंट वाचल्यार तूं आसतलो हांव आसता कित्याक इट व्हेरी चायल्डिश व्हेरी इमेच्युअर. आय डोंट थिंक अमित पाटकर आवर पार्टी प्रेसिडेंट कॅन बी सो इमेच्युअर अँड सो चायल्डिश टू रायट दिस कायंड ऑफ थिंग्स. सो यू थिंक आनी असले वस्तू आहात जाल्यार बरय जाल्यार यू कुड हॅव फोन मी कुड हॅव कॉल्ड मी सॉर्टेड थिंग्स. लिसनिंग कमिटी कोण आसा तो म्हाका कितें नोटीस दिल्या हांव बरो रिप्लाय दितलो. बेकायदेशीर बांदकामां अधिकृत करपा विशीं बिलाक कम्युनिदादी उपरांत आपानूय विरोध दाखयला. राज्यपालाक मेळून गेल्ले कम्युनिदादीचे समिती बरोबर आपाचे आमदार वेंझी आनी क्रुझी आशिल्ले. ह्या बिलाक आपाचो विरोध आसतलो. इश्यू विधानसभेतूय काडटले. गरज पडल्यार कोर्टान वचपाची खंय आपाची तयारी. दॅट ऑनरेबल गव्हर्नर चेंज जाला नवो गव्हर्नर येवपाचो आहा बट द रिजन आज आउट गोईंग गव्हर्नराक दिवपाक कित्याक हे गव्हर्नरान आपल्यागेलो टर्म हिंग काडला आनी तो गांवान भोंवला. मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 गांवान आयलो तो. सो अख्खे गोंय तो भोंवला. तो कुमदाद सिस्टम जाणा हेरिटेजा मोग आहा तेका एनवायरमेंटा मोग आहा तेका. सो तेको दिला सो दॅट ही वील हँड ओवर दीस टू द नेक्स्ट गव्हर्नर एज पार्ट ऑफ हीज हँडिंग ओवर प्रोसेस. सो हे सांगून तेका दिला. ही वॉज व्हेरी कायंड. जे बील येवपा आहा जे रेग्युलरायज करपाक कुमदादी भाटान कुमदाद ओनर्जान कुमदादी कन्सेंट घेनासतना घरां कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ही सगळी रेग्युलरायज करपाक जे भाशेन भूमिपुत्रा बिल हाडले. सो प्रत्येक इलेक्शनाक कितें जाल्यार कितें एक नाटक करून हो सरकार हाडटा आनी हे गव्हर्नराक बरी खबर आहा ही सगळी. सो वयचे पयले ताणें हेजेर ब्रिफींग करपाक तेका लागून वी हॅड कम हियर. गोयच्या जमनींच्या स्थायी वापराचे नजरेन धोरणात्मक अभ्यास करूंक ॲडव्होकेट रामचंद्र रमाणीच्या अध्यक्षतेन समिती नेमल्या. रिपोर्ट दिवंक कमिटीक 3 म्हयन्याचो प्रास दिला. सरकारी जमनीचेर उबारिल्लीं घरां आनी गैर सरकारी जमनीर उबारिल्लीं अनधिकृत घरां कशे तरेन अधिकृत करप तांचे मालकी हक्काचेर कमिटी अभ्यास करतली. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सांतांद्रेच्या आमदाराक कडेक दवरून आपाचो वेळीचो आमदार सांतांद्रे प्रादेशीक आराखड्याचेर कार्यावळ घेता. आमदार विरेश तिडकलो तांणी आपल्या मतदारसंघात लक्ष घालचे. राजकी दाखय लिपय नाका. आमदार विरेश बोरकाराची शिटकावणी. आप दिल्लीचो आरजी खंय गोयचे मातयेंतलो पक्ष. आपाचो आमदार क्रूज सिल्वा ह्या क्रूज सिल्वा आमदारान एक RP 2021 एक प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी तो खंय दवरिल्ला तो सांतांद्रे मतदारसंघात दवरला. आता आमदार आपाचो जो आसा तो वेलीम मतदारसंघाचो आसा. वेलीम मतदारसंघात तो कितें करता कितें करना हे तेजो लुकआउट आसा. पण अशें दिसून येता की सगळे मतदारसंघ सोडून हो आपाचो जो आमदार आसा क्रूज सिल्वा हो मुद्दम सांतांद्रे मतदारसंघात येयला. सांतांद्रे मतदारसंघात प्रोग्राम करता ऑर्गनायज करता आनी ते प्रोग्राम म्हटल्यार एक हे करपाक सोदता की हो प्रोग्राम रिजनल प्लॅनाचो डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक लागलो आसा. हेच्या पयलीं तो आनी एकदां असोच येयल्लो सांतांद्रे मतदारसंघात आनी एकदां ताणें अशेंच हे केल्लो आनी फक्त तेजे आपाचे जे थोडे जाण आसा तांकां घेवन जावं दुसऱ्या मतदारसंघाचे घेवन तो आपणाचें हे करपाक सोदता. जी आप पॉलिटिकल पार्टी आसा ही दिल्लीकारांची पार्टी. दिल्लीकारांची पार्टी येवन आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थानीक पक्ष आसा ह्या मातयेचो पक्ष आसा आनी आमी प्रत्येक वेळार जे विषय आसा ते गोंयकारांक लागता आनी गोंयच्या भुंयेक लागता हे विषय घेतलेले आसा. वेळीच्यान येवन आपल्या मतदारसंघात कार्यावळ करता म्हूण कळटाच आमदार विरेशान आपाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेसीन तांच्या मतदारसंघात कार्यावळ केल्यार आपाक राग येता जाल्यार ते आता आपल्या मतदारसंघात येता अशें म्हूण विरेशाचो प्रश्न. जेन्ना काँग्रेसीचे लिडर जावं काँग्रेसीचे पदाधिकारी तुमच्या मतदारसंघांनी मिटिंगे घेता जावं तुमच्या मतदारसंघांनी आनी कितें करता तेन्ना तुमकां सामकें बेजार जाता. तुम्ही म्हणटा की बाबा
आमच्या मतदारसंघात कित्याक येता, आमच्या मतदारसंघात कित्याक उलयता, तुमी तेन्ना चावता कित्याक चावता, कित्याक ऑपोजिशनाचे लिडर जे आसा ते आमच्या मतदारसंघात येयला. मात तुमी जे आप जे आसा ते आरजीच्या मतदारसंघात येता तेन्ना आमी वयर रावपाचे. पुलिसांच्या बेसान जाणट्यांक लुटपाच्यो केसी दिसी वाडटात. वास्को आनी फातोड्ड्या कांय दिसा फाटीं 2 जाणांनी जाणट्या बायलांचे भांगर फारायल्ले. लोकांनी आनी चड करून जाणट्यांनी सादूर रावचे, तोपयांक बळी पडचे न्ही म्हूण दक्षिण गोंयच्या एसपीचो उलो. हालीं गोंयांत चोरयेचें प्रकरण वाडटना दिसलें. फाटीं दक्षिण गोंयांत पुलिसाचो भेस दवरून जाणट्या बायलांचे भांगर फारायल्ले. असल्या प्रकरणांक बळी पडचे न्हय म्हूण दक्षिण गोंयच्या अधीक्षकान लोकांक जागृत करपाचो यत्न केलो. कोई भी पुलिस वाला आपको बिना रास्ते पर रोक के, अगर आपको कभी बीच में ऐसा लगता है तो इमीडिएटली 112 या 100 नंबर पर कॉल करें और लोकल पुलिस को वहां आने दें. उसके बाद जो करना है, ठीक है. ये अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट आए हैं, तो अभी फिर से अलग अलग टीम्स बनाई है, ठीक है. अभी इसमें चल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी को पकड़ें. इंटेंसिव पेट्रोलिंग, चेकिंग, होटल चेकिंग, ये सब शामिल. मजगती भर दनपारच्या कडार चिणचिणी आनीक एका चोरयेचें प्रकरण नोंद जालें. शेजाऱ्यांनी वेळार बोवाळ केल्ल्यान साल्वार. प्रकरणा विशीं शेजाऱ्यांनी गवायकी दिली. आवाज येलो म्हणून वयर चोवपाक लागलो. मागीर भायर चोवपाक गेल्यार 2 जाण उडकी मान केले. मागीर हांवें तांकां भायर धरलो आनी चल तेंगे कडेन भितर कित्याक गेलो काय म्हणून पळोवपाक भितर वचून म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें ताका भितर वयता तेका कांय चोयला अशें म्हणून मागीर ताका वच म्हणलें. तेच वेळार मागीर तो धांवला आनी तेच चोवते कडेन तांकां गेलो. चोरा भितर 10 वर्सांचो भुरगोय आशिल्लो. आडायता म्हूण आपणाचेर एका चोरान हल्लो केलो म्हूण थळावो उलयलो. मुखार मेळटा रस्त्यार चोयल्या एक दादलो तो मोटरसायकल लोकून वता आनी भुरगो तोंडार लेस बांदून आहा. अरावंड 10 to 12 years आसता तो भुरगो. हांवें पयलीं मोटरसायकल आत गायलो. मागीर त्या भुरग्याक धरलो तेदोण हांव पळो सकयल पळो. हांवें तो भुरगो दोगोय पळय उठत तेदोन तेणें म्हणजे हेल्मेट मारला आनी म्हाका उडयलो हांगा कडेन. कॅनरा मध्य पुलीस येयले. ते मागीर सगळे CCTV चोवपाक गेल्ले. राती पुलिसीन ते सगळे भोंवताले CCTV चोयच्या. इतले दिसा ते बिंदास ते चोरोंक वताय म्हणून भुरग्यांक घेवन धाकटे भुरगीं घेवन वताय. पुलिसांनी मातशें पेट्रोलिंग करूंक जाय. टॅनंट व्हेरिफिकेशन म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. इतले मजगती पेडण्या मंगलसूत्र फारावपी सस्पेंडेड IRB कॉन्स्टेबलाक धरलो. नमस्कार. तोरशे पेडणे हांगा एक इन्सिडंट घडले आयज दनपारां 3 सुमार हो इन्सिडंट घडला. इन्सिडंट अशें आसा की वासंती शेटये ही बस स्टँडाचेर राविल्ली आनी त्याच वेळार एक मेस्ट्रो बायक येता आनी त्या बायक जो रायडर जो आसा ताणी त्या बायलेचे गळ्यातलो मंगळसूत्र जे आसा ओडून घेतले आनी तांणी पळ काडले. ते पळ काडल्या उपरांत तांणी सोमते मोपा पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म केलें. बायक आसा मेस्ट्रो बायक घेवन वतना तांकां दिसता तांच्यांनी तेच्या फाटल्यान गेल्या उपरांत तो जो एक्यूज आसा निकेश च्यारी हांणी ते मेस्ट्रो थंयच उडयले आनी तेणी पळ काडले. पूण पोलिसान ताका ताब्यान घेतले आनी सध्या तेची इन्वेस्टिगेशन करीत आसा. हो निकेश च्यारी जो आसा तेचे गेल्या वर्सा पाळेवाडा कोरगांव हांगा एका भुरग्याची किडनॅपाच्या प्रकरणान ताका अरेस्ट केल्ले. तो जो निकेश च्यारी जो आसा IRB कॉन्स्टेबल आसा आनी ताका कितें सस्पेंड करपाक आयिल्ले पूण आनी ताका त्या वेळार अरेस्ट करपाक आयिल्ले. परतून तो ह्या आयचे जे इन्सिडंट घडला ह्या इन्सिडंटान निकेश च्यारी हाका सध्या ताब्यान घेवन इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. थर्मोकॉलाच्या बॉक्सांनी नुस्तें भरून हाडपी इंटरस्टेट गाडयो सारावले आनी माडेलांत आडायल्यो. SGPDA मार्केटांत थर्मोकॉल बॉक्सांतल्यान नुस्तें हाडूंक बंदी. ह्यो गाडयो मार्केटा लागीं थर्मोकॉल बॉक्सांतले नुस्तें प्लास्टीक बॉक्सांनी घालतात. सगळ्याक घाण आनी बुरशेपणां करतात. लोकांचे कागाळी उपरांत पुलिसांनी गाडयो आडायल्यो. गोंयांत स्टाफ सिलेक्शना सकयल 752 पोस्टांक जायरात काडून भरती प्रक्रिया सुरू केल्या. पास जाल्ल्या 50 जाणांची सरकारी सेवेन भरती केल्या. मुख्यमंत्र्यान आंकडे सांगले. परीक्षा दिताच मार्क कळटा इतली ट्रान्सपरन्सी स्टाफ सिलेक्शनान आसा. ह्या फुडें खंय मुखार सगळेच पोस्ट SSC वरवीं भरतले. मुख्यमंत्री पणजे पाट्यार नव्या स्टाफ सिलेक्शनाचे स्वतंत्र कार्यालयाचे उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आशिल्लें आणि तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तांच्यांनी एडवर्टायज केले आणि खूप ट्रान्सपरंट आतां पर्यंत 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक
आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपण CBT एग्जाम असल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम असल्या कारणान तेजो रिजल्ट तेकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, तेजे आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आनी सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीची एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आनी खूब बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉयंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेस्ट प्रिमायसिसान केल्ली बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. 20 ते 50,000 लोकसंख्या गटान पणजेक नितळ शाराचो दर्जो. स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड 2024-25 ची कार्यावळ दिल्ली जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून विज्ञान भवनान पुरस्कार भेटयले. मजगती राज्य पावण्यार प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर म्हूण साखळेकूय पुरस्कार फावो जाला. दोनूय पुरस्कार शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेन घेतले. 20 ते 50,000 लोकसंख्या गटान पणजेक नितळ राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड 2024-25 ची कार्यावळ दिल्लींत ब्रेस्तारा जाली. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हस्तुकी विज्ञान भवनांत हो पुरस्कार भेटयलो. तशेंच राज्य पावड्यार प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर म्हूण साखळेकूय पुरस्कार फावो जालो. केंद्रीय शार उदरगत मंत्री मनोहर लाल खट्टराच्या हस्तुकी विज्ञान भवनांत हो पुरस्कार भेटयलो. दोनूय पुरस्कार गोंयच्या शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेन स्वीकारले. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. बुधवारा वास्को रेल्वे स्टेशनार गांजा सयत एकल्याक धरलो. वास्को पुलिसांनी सुमार 70,000 गांजा जप्त केला. धरला तो बिहारचो. ताची चौकशी चल्ल्या. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. सद्याक आमी आसा हांगा वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर आनी आयज जे आमी न्यूज घेवन आयल्या वास्को रेल्वे पुलिसेन एक सारके अलर्टनेस दिवन एक रेल्वेच्याच मनशाक धरलो आनी जे रेल्वेच्या मनशाक धरलो ताजे कडेन थंय गांजा सापडली. जे आमकां सुत्रां सांगता की एक 28 वर्साचो भुरगो सत्यम सिंग ताचें नांव रावपी बिहारचो पूण तो खंय रेल्वेन भितर सगळ्या कंपार्टमेंटान उशी बेडशीट बी दिवपी मनीस खंय तरी एक स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशनाचे ऑन द बेसीस ऑफ स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन काल एक टीम अमरनाथ पासी PI जो आसा ताणें एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केली आनी PSI कृष्णा तळपी, हेड कॉन्स्टेबल अय्याज शेख, नागेश मेस्ता हे सगळे टिमींनी सगळ्यांनी धरून एक मनशाक तांच्यांनी काल प्लॅटफॉर्माचेर रातचो धरलो आनी जेन्ना ताका धरलो दे वर इन फॉर अ सरप्रायज बिकॉज जो मनीस बेडशिटां दिता ताका खंय तरी 2 पाकिटां मेळ्ळी आनी त्या पाकिटां भितर खंय 650 ग्राम गांजा आशिल्लो जे आमकां सद्याक कळून येता की NDPS सेक्शनाच्या अंडर ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी जो गांजा धरिल्लो आसा ताची व्हॅल्यू खंय अरावंड 65,000. फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.